नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांवें कवित फुल्लेली काणी कार्यक्रमा खातीर घेवन येयली. कविता आसा परत जल्मून यो म्हणलेली कविता. ही कविता हांवें बरोवन सुमार 25 वयर आनी 2 वर्स जाल्ले म्हूण हांव चिंतिता. इत्या म्हळ्यार वीरराणी अब्बक्का आमगेले देशाचे पहिले स्वातंत्र्य झुजारी बायल मनशा पैकी महिला होराटगार्ती म्हणून कोण आमी आपयता की ती वीरराणी अब्बक्का उल्लालांतू राज्यभार कोरनाशिल्ली 16 शतमानांतू. तिगेल उडगासा खातीर 25 वर्सांकय फुडें हांगा उल्लाल मंगळूर परिसरांतू वीरराणी अब्बक्का उत्सव म्हूण एक आरंभ केले. ते उत्सवाचे आरंभाचे वर्स एक महिला कविगोष्ठी आयोजन केलेले. ते कविगोष्ठींतू प्रस्तुत करचे खातीर हांवें बरयिल्लें कवन हे परत जल्मून यो म्हणून. वीरराणी अब्बक्का ती 16 शतमानांतू उल्लालांतू राज्यभार कोरनाशिल्ली. तुळुव वंशाचे राज्य ते जाल्यार ती चौट वंशांत जल्मा येयली. म्हळ्यार मूडबिद्रे पुत्तिगे राजधानी जावन आशिल्ले मूडबिद्रेंत सुचो तिरुमला राया म्हणलेले चौट रायू तांगेले हांतू वंशांत कशें म्हळ्यार हांकां कोणाक चेडू हांकां पाट बांदूत न्हय. तांगेले उपरांतू तांगेले भाच्चो न्हय भाच्चीक म्हळ्यार अळिय संतान म्हूण म्हणटाची तशी ते तिरुमला रायान तागेले नंतर राज्यभार करूंक तागेले भाच्ची अब्बक्काक ताणें पाट बांदलो आनी ती हांगा उल्लालांतू राज्यभार करूं लागली. तिका मंगळूरा आशिल्ले लक्ष्मप्पा बंगरसा म्हणलेले एक राया दिवन वारडीक केलेली. लक्ष्मप्पा बंगरसालो आनू वीर नरसिंह बंगरसू. ताकाय एक भाच्चो आशिल्लो कामराया म्हणून. ते कामरायाक ताका पाट बांदूका म्हणून मना आशिल्लें जाल्यार हांगा अब्बक्कान राज्यभार करचें पळोवन ताका तिगेल वयरी मस्त भितरीची जळकपेशी आशिल्लें. आनी पोर्चुगीसांनी गोंया पुराय आक्रमण करून तांणी मंगळूर आयिल्ले वेळार तांकां उल्लाल एक संपत समृद्ध जाल्लें एक केंद्र म्हूण तांगेले मनांत गेल्ले. थंयतकून मस्त हे संबार पदार्थ म्हणटा आमी कसले ताजे पुराय आदान प्रदान जावची आशिल्ली एक व्हड एक केंद्र एक व्यारे केंद्र आशिल्लें तें उल्लाल. तेतकून उल्लाल स्वाधीन करून घेवका म्हणलेली एकच प्रयत्न पोर्चुगीसाल आशिल्ले. तांकां सुमार एक 40 वर्स तकून ही अब्बक्का राणी तांगेल लोटो ती झूज कोरनाशिल्ली होराट कोरनाशिल्ली. आनी समुद्रांतू तिणें कोणाकय कळनाशी दोणेंतू मोगवीरांक घेवन तांगेल सहाय घेवन तांणी आंगा पुराय काळी करी पुसून आनी हाजे मडलाची चुडी घेवन ते रात्री म्हणटना ताका उज्ज दिवन पोर्चुगीसांगेले हडगा वयर उड्डोवन बाण सोडून तशी पोर्चुगीसांक सुमार काळ थंय तकून धांवडायलेली मनीस वीरराणी अब्बक्का. जाल्यार मुखार सुनू कामरायाले तागेले मोसाचे म्हळ्यार ताणें मागशीसून एक पेस्काती घालची तसल काम करून तिका ताणें वश करून कडेरी ती हांतू युद्ध क्षेत्रांतू होराट करता करताची तिणें प्राण सोडका पडले. तसले एक वीर राणी ती अब्बक्का. ते अब्बक्का विशयू आतां हांव कसाल्याक ह्या संदर्भार हे केलें म्हळ्यार मार्च 8 आंतरराष्ट्रीय महिला दीस. क्लारा जेटकिन म्हणलेले एक जर्मन बायल मनशेन प्रथमपंत तिणें बायल मनशांगेले
तांकांय मतदाना हक्क मेळका आनी तांकां बाळांतिऱ्याचे रज मेळका असल पुरो तिणें मस्त होराट केल्लेले. आनी कोण बायल मनीशी ती सामाजीक जावन आनी आर्थीक जावन राजकीय जावन साधन करतगी तिगेल साधना एक उडगासकून घेवचे दीस मार्च 8 जावका म्हणून एक कांक्ष दवरून सुमार 1000 चड बायल मनशांक एकत्र करून सुमार 17-16 राज्या देशाचे बायल मनशांक वट्ट करून तिणे एक समावेश केलेलो साधारण 1910 इसवींत. ताजे नंतर मार्च 8 आंतरराष्ट्रीय महिला दीस. महिळेंगेले आर्थीक सामाजीक राजकीय आनी खंयचेय क्षेत्रांत तांणी केलेली साधना उडगास करचे दीस म्हणून ठरयले. तशीच वीरराणी अब्बक्का आमगेले भारत देशाचे स्वातंत्र्य होराटाचे पयले स्वातंत्र्य होराटगार ती तांतूय बायल मनीस जावन म्हळ्यार एक भारी एक आमगेले एक भरमे विशय आमकां. तशी ते अब्बकराणी संबंद हे कवन हांव सुमार 25 वर्सां फुडें बरयलेले. ते आतां हे मार्च 8 आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणलेले एक उडगासारी हे कवन आतां तुमचे मुखारी प्रस्तूत करता. आनी ही कविता कशी फुल्ली, कशी वाडली, कशी जन्म आयली म्हणलेली हांव काणी तुमकां सांगल्या. म्हळ्यार वीरराणी अब्बक्का उत्सव आरंभ जालेलो वर्स ते सुमार 25 2 वर्सांनी मागशी साधारण 1998 म्हूण लेखतावा. त्या वेळार ते उत्सव आरंभ जालो आनी तांतू पयले पंत सुमार 25 चड बायल मनश महिला कवयित्रींनी दुसरे भाशेंत कोंकणींत कन्नडांत तुळूंत अरे भाशे ब्यारी भाशे अशी दुसरे भाशेंत ते कवन प्रस्तूत केलेले. तेन्ना हांव प्रस्तूत केलेले कविता परत जल्मून यो. परत जल्मून यो मिज्जम्मा अब्बक्का, आमची भितरय भरी उठावन रपची छाती. परत तू जल्मून यो मिज्जम्मा अब्बक्का, आमची भितरय भरी उठावन रपचे छाती. शतमानाची पयलेची दास्याची सांकळ तुंटोवन उबे रबिल तू. शतमानाची पयलेची दास्याची सांकळ तुंटोवन उबे रबिल तू. स्वातंत्र्याचे प्रथम अक्षरमाळा, स्वातंत्र्याचे प्रथम अक्षरमाळा रक्तांतिंबील कोयतीन बरयलेली तू. रक्तांतिंबील कोयतीन बरयलेली तू. दर्या सारके तुगेल शौर्य दर्या चोरांक सिंह स्वप्न जाले. दर्या म्हळ्यार समुद्र, समुद्रा म्हणके आशिल्लें तुगेल शौर्य समुद्रा चोरांक म्हळ्यार पोर्तुगीसांक सिंह स्वप्न जाले. पुरुषांनीची सई म्हणलेले वीर दुरंधरे तुका. पुरुषांनीची सई म्हणलेले वीर दुरंधरे तुका. पुरुष मृगानची बेट खेळली मू. पुरुष मृगानची शिकारी खेळली मू. आजिकय कांय बदल जायने मा. आजिकय कांय बदल जायने मा. निष्पाप चितलांक आत्तय धोरण खातस गोरवा तोंडाचे वागू. निष्पाप चितलांक आत्तय धोरण खावनस गोरवा तोंडाचे वागू. फुल्ला मनाचे फायदो घेवन फुल्ला मनाचे फायदो घेवन रगत पिवन जीव चिवता रक्तबीजासुराल संतती. रगत पिवन जीव चिवता रक्तबीजासुराल संतती. तुक्का शिलवरीची आजी कैयस नयवंचकाली बाधा. तुक्का शिलवरीची आजी कैयस नयवंचकाली बाधा. तुझी तसलेकची उडगास करूक जावका पडले इतलं शतमान. तुझी तसलेकची उडगास करूक जावका पडले इतलं शतमान. आनी आम्ही खंय उरतलींचे मा. आनी आम्ही खंय उरतलींचे मा. आम्ही मातयेंत माती जावन वतलीं. आम्ही मातयेंत
मात ती जावन वतली. वय अब्बकर राणी 16 शतमानांतू तिणें स्वातंत्र्य होराटांतू भाग घेवन पोर्चुगीसांक तिणें 40 वर्स तिणें होराट करून तांकां तिणें तक्क पाठ शिकयलो. जाल्यार तिका नयवंचकाली बाधा आतां आमकां कशी आसा गी तशीच. म्हळ्यार येद्रासून चंद करून हांसता हांसताची आपण तुगेलो म्हूण दाखोवन घेवचें, मागीर मागशीसून पेस्कात घालची, असल्यांक नयवंचक म्हणटाची. कामरायू म्हणलो तिगे बामणाल भाच्चो न्ही, तिगेले मावाल भाच्चो. तसल मनशान तिका फाटी पेस्काती घालून तिका रणांगणांतू तिणें हारून वच्चेशी केल्लेले कामरायू. आनी स्वताच तिगेलो बामूणूय तिगेले सहाय्याक येना. कित्याक म्हळ्यार पोर्चुगीसांक कप्पा न्ही म्हळ्यार टॅक्स तेरीगी दिवका इत्या दिवका म्हणून अब्बकराणीन निमगिलेले आसतना ना तांकां दिवका म्हणलेले एक धोरणां कामरायल आशिल्लें. तशी त्या विचारांतू तांकां दोगांकय लागून येयले. ती बद जावन मंगळूरचे अरमने रब्बूक आशिल्ली राणी ती उल्लालांत येवन रबली, उल्लाला रक्षणे रबली. अभयराणी अब्बकर राणी आशिल्ली तिका अभयराणी म्हणटालीची. आनी तिगेल सैन्यांतू पुरा नमनेचे जाती मत भेद नातील जन आशिल्लेची, मुसलमान आशिल्लेची, मोगवीर आशिल्लेची, पुरा नमनेचे लोक तिगेल सैन्यांत आशिल्लेची. आनी ती दारल्याल म्हणके वेस घालून घेवन ती रणांगणांतू ती वावुरताली. तसल एक शौर्याची धैर्याची विरोधात एक बायल मनीशी वीरराणी अब्बक आशिल्ली. तसले अब्बकर राणी आतां आमकां परत ती जावका. कित्याक म्हळ्यार आमकांय अशी तिगेल म्हणके उठावन रावची एक छाती आमगेल भितर भोरका जाल्यार तसल अब्बकान परत जल्मून येवका. परत जल्मून यो मी जम्मा अब्बका आमचे भितरय भरी उठावन रावची छाती. शतमानाची पयलेची दास्याची सांकळ तुंटोवन उबे रब्बिल तूं. वय आमगेले कितलीगी जन बायल मनश स्वातंत्र्य होराटाचे हांतू आमकां आयकूंक पळोवच्याक मेळटाची. आमगेली कित्तूर चेन्नम्मा आशापुरो, केळदीची चेन्नम्मा आशापुरो, ओनके ओबव्व आशापुरो, असले मस्त जन बायल मनीशी आमकां स्वातंत्र्य होराटांतू तांणी केल्लेले साहस आमकां पळोवच्या मेळटा. तसल एकली आमी अभिमानान सांगचे आमगेल करावळीची आमगेले तुळुव राज्याची एकली भारी एक भरमेची राणी म्हळ्यार अब्बका. रक्तान तिंबील कुयतीन बरयल तुवें स्वातंत्र्याचे प्रथम अक्षरमाळा. स्वातंत्र्याचे प्रथम ते अध्यायू ताजी इतिहासू तूं रक्तान तिंबील कुयतीन बरयले. दर्या सारके तुगेल शौर्य, समुद्र म्हणले भयंकर एक शक्ती सामर्थ्याक आमी उदाहरण दिताची. ताजी शक्ती उत जाल्यार पाळ ताका सुद्दां तसल शक्ती आनी खंयच्याकय ना. तसले समुद्रा तसल शक्ती आशिल्ली राणी अब्बका. तिणें दर्या चोरांक म्हळ्यार समुद्रा दिक्कान येवन आमकां बाद दितले लोक पोर्चुगीज आशिल्लेची तांकां ती सिंह स्वप्न जाली. म्हळ्यार तांणी निद्दांताय आंग काडची तसले भिवन आंग काडची तसले एक पौरुश अब्बकराणीन दाखयले. जाल्यार पुरुशानची सई म्हणलेले म्हळ्यार अब्बा आसल्यार अब्बकराणी म्हण क्या सुका म्हूण दारले मनशान सांगची तसले एक संदर्भारी पुरुशमृगानची तिका शिकारी खेळ्ळे. पुरुशमृग म्हळ्यार तिका नयवंचक जावन तिका सोलसिल्ले मनशाल बदल हांव सांगता तसं. आनी आजिकय कांय बदल जायना मा. इतले वरस जाले तूं इतले होराट केले आनी आमकां मुखारसून एक वाट घालून दिली जाल्यार आजिकय परिस्थिती कांय बदल जायनी. आजी कशी आसा म्हळ्यार निश्पाप चितलांक आतांय धोरण खावन आस गोरवां तोंडाचे वाग. वय निश्पाप चित्तल जिंके म्हणटा आमी ते चित्तलांक पाप कितले मुग्ध आनी
इतले पाप म्हणचेक खंयचेय प्राणी असल्यार चित्तल म्हणत जिंके तक्क धोरण घेवन खत्तस गोरवां तोंडाचे वाग पळोवच्या गोरवां अशी चांग बारी सात्वीक अशी दाखोवन घेवन जाल्यार भितर व्याघ्रपण ते भरून घेवन वाग अशी येवन मागशीसून आंगार पळोवन खावची तसले कितलीगी नयवंचक हितवंचक आमगेल सुತ್ತमुत्तस बायल मनशान त्या बदल जागृत कोण घेवका म्हणले विचार संगा फुल्ला मनाचे फायद घेवन रगत पिवन जीव चिवता रक्तबीजासुराल संतती वय बायल मनशाल मन तांणी कितले धैर्य घेवची कितले साहसी प्रवृत्ती असो जाल्यार मन मात्र फुल्ला मन तांकां खंय कसले अन्याय कश्ट दुखी पळयल तशें तांगेल मन करगता तसल फुल्ला मनाचे फायद घेवन कितलीगी जन तांगेलोची जीव तांगेले रगत चिवन ताची रक्तबीजासुराल संतती रक्तबीजासूर म्हळ्यार ताका कितलो नाश केल्यार तो परत परत एका डब्बल जावन डब्बल आशिल्लो आनी 4 वंट जावन 1000 वंट जावन तो तागेल संतती वाडत वता तसल एक वर आशिल्ल खंय ते रक्तबीजासुराक तसल संतती आजी वाडतस तुका आशिल्ल वरीच आजी खंय आस नयवंचकाल बादा आमकांय आस असलेची येद्रा चंद उलोवन हांसोवन फटयतले कितलीकी लोक आजी खंय आसची तुज्या सलेक उडगास करूंक जावका पडले इतले शतमान तूं इतले साहस केले तूं इतले त्याग केले तुगेले स्वताचे तुगेल संसार तुगेल बामूण चेडूं सगळ्यांकय तूं सोडका पडले कसं खातीर तुगेले राज्या खातीर तुगे देशा खातीर जाल्यार कसं जालें ताजेनी कांय प्रयोजन जायनी तुका उडगास करूंक कितलीगी शतमान जावका पडलो तुगेले उत्सवताय करूंक इतले काळ आमकां जावका पडलो तस जाल्यार आमची तसले सामान्य मनशाल गती कसली म्हणून कवी निमगिता अब्बकराणी तसले एक विराग्रणीक उडगास करूंक तितले त्यागमयीक उडगास करूंक इतली वर्स इतले शतमान गेल्ले म्हणटना आमचे सल सामान्यांत सामान्य जावन आसूचे मनशाक मनशां आमी खंय वचून पावतलींची म्हणलेले एक प्रश्न मुखार दवरताची ही कविता समाप्त जाता ही कविता तुमकां कशी लागली म्हणून अवश्य बरया येवचे हप्त्याक अनेक कविता संगता हाजर जाता नमस्कार